आमका काय दिना दूध ना हा नळ ना आमका लाईट ना वाट ना भोपाक आमका रस्तो ना तुमका आता ही पंचायत काय हेल्प दिना? आमका काय हेल्पत ना हा काय हेल्प ना वसन विचारल्यार कर्या कर्या म्हणटा काय आमका केअर करीना किती प्रॉब्लेम आणि हा हा नळ ना घरा नळ ना दोसा पे ना काय ना रस्तो ना हा आणि ते पेट्रोल मिळणार काय ना शेण करून देता म्हणतात ते बी करून दे लाईट ना तर तुमका लाईट ना काय ना आणि तातूंतल्यान खुबशे प्रॉब्लेमूय सॉल्व जातले हांवें पयलीं सांगलें जशें अनएम्प्लॉयमेंट आसा तें सॉल्व जातलें नॉट मे बी ऑल बट एटलीस्ट 20-25% पिपलाक एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळ्यार खूब जालें हांगा तेजे वयल्यान. एग्रीकल्चर म्हणजे हे कितें जाता सिटी पासून पयस असलेल्या मार्केटिंगाचो प्रश्न हो मोठो आहा शेतकाऱ्या कडेन. शेतकार पिकयता भाजी सुद्दां सरकार पिकय म्हणटा पूण तेजी फुडें जी व्हरपाची हें आसा प्रोविजन आहा तें गव्हर्मेंट करना. ताका लागून हांगचो शेतकार मॅक्झिमम अशी भाजी जावं हें तें पिकोवपाक पावना कित्याक हो गांव सिटी पासून खूब पयस पडटा आनी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी जर शेतकारान बेर केल्यो जाल्यार ताका ती भाजी पिकोवप परवडना. गव्हर्मेंटाचे कडेन अशे एजन्सी आसा जशे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट त्यांनी येवन जर हांगच्यान भाजी कितें आसा तें एवरी वीक वेल्ली गांव आसात
We just finished Netrawali Panchayat and now we are moving towards the Rivona Panchayat, which has 9 wards. There the problems which are concerning the people are the पण पंचायती एरियेचो जर कोणी एक पेशंट जर बरो ना जाल्यार ताका एडमीट करपाक आमकां एक बरी फॅसिलिटी मेळटली ना जाल्यार आतां कितें जाता पयलींच रस्ते ब्लॉक सावड्ड पावता म्हळ्यार पेशंट of Rivona, and people have demanded that they need a 6-bedded hospital here. The people have complained that there are no doctors or any medical attendant here. Plus, they have more problems. They said that they want a harvesting machine, plus they want a bypass to avoid any accidents. With this, we have covered the Rivona Panchayat and we are moving towards Sawadde Panchayat. Let's go and find out their problems there.